लुका प्रमाणे शुभ वर्तमान आवेस्वर 17:20-30 आणि 7. देवाच्या राजाचे येणे. देवाचे राज केन्ना येवचे आसा ते फारिजेवांनी जेजू लागीं विचारले तेन्ना ताणें अशी जाप दिली. नोदरेक पोटा तसले खुणांनी देवाचे राज येवचे ना. हें पळय हांगा आसा, तें पळय थंय आसा अशें लोक म्हणचो ना. तर जाणो जायात देवाचें राज तुमचे मोदें आसा. आनी ताणें आपल्या शिसांक सांगलें, मनशाचो पुताचो एक दीस तरी पळोवंक तुमी आशेतल्यात. तसलो दीस येतलो पूण तुमकां तो पळोवंक मेळचो ना. तेन्ना कोण तुमकां सांगतलो, हो थंय पळय, हो हांगासर पळय. भायर सरूं नाकात आनी तांचे फाटल्यान वचूं नाकात. जशें जोगळावणें मारता तेन्ना ताचो लोक अंतराळाचे एके शिमेर थावन दुसरे शिमेर पर्यंत पडटा, तशेंच ताचो दीस येता तेन्ना मनशाच्या पुताचें जातलें. पूण त्या आदीं तो जायतें सोंसतलो आनी ही आतांची पिणका ताका भायरायतली. ही देवाची खुशी. जशें नोआच्या काळार जालें तशेंच मनशाच्या पुताच्या काळार जातलें. नोआ तारवांत भितर सरलो तो दीस पर्यंत लोक खाता पियेतालो, लग्न जावन आनी लग्न करून दिव नासलो. त्या म्हणसर पर्याळो आयलो आनी ताचे वरवीं तीं सगळीं नाटाक जालीं. आनी जशें लोताच्या दिसांनी घडलें तशेंच जातलें. लोक खाता पियेतालो, विकतालो आनी विकतें घेतालो, लायता रोयतालो आनी घरां बांदतालो. पूण ज्या दिसा लोत सोदोमांतलो भायर सरलो त्या दिसा स्वर्गार थावन उज्या आनी गंदोकाचो पावस पडून ताचे वरवीं सगळ्यांचो भस्म जालो. मनशाच्या पुताची प्रकाशणी जातली त्या दिसा तशेंच जातलें. तो दीस येतोच कोण पाठसार आसतीत आनी तांची मुस्तायकी घरांत आसत जाल्यार ती व्हरूंक तांणी सकयल येवचें न्हय. तशेंच शेतांत आसतीत तांणी फाटीं वेचें न्हय. लोताचे बायलेक कितें घडलें ताचो उगडास करात. आपलो जीव सांबाळूंक सोदतात तीं आपलो जीव इबाड करतलीं आनी आपलो जीव इबाड करतात तीं आपलो जीव वांचयतलीं. हांव तुमकां सांगतां, ते राती दोगां जाणां एका आंथरुणार न्हिदलोलीं आसतलीं, पूण तांतल्या एकल्याक व्हरतले आनी दुसऱ्याक सांडतले. दोगी बायलो एका दांत्यार दळून आसतल्यो, पूण तांतले एकलेक व्हरतले आनी दुसऱ्याक सांडतले. तांणी जेजू लागीं विचारलें, सायबा खूंय? आनी ताणें तांकां सांगलें, मोडें आसो थंय गिदूय एकटवतले.